Xaxti रायडर्स सायकलिंग क्लबान सायकलिंगाचेर जागृती म्हूण Xaxti 100 ही 100 किलोमिटराची सायकल रेस दवरल्या। आयतारा 19 नोव्हेंबराक फांतोडेर पावणे 7 मडगांवां रवींद्र भवना कडच्यान रेस सुरू जातली। This year too we are organizing, which is on coming Sunday, a ride Xaxti 100 2017. The star attraction of this ride, as you all know, the RAAM finisher, the first Indian RAAM finisher, Srinivas Gokulnath, will be flagging of this ride, and he will be riding to motivate all our Goan cyclists. He will be riding entire route of 100 kilometers. सरकारान हायवे वाडयतना शक्य आसा थंय सायकलिंग ट्रॅक करचो म्हूण Xaxti रायडर्स मागता। In fact, what we would like to impress upon government, a small pilot project to start with, a cycling lane from Margao to Verna industrial estate. म्हाका दिसता की आनी इतली सुंदर स्टेट असून की ज्या जाग्यांनी जर सायकलिंग लेन फिजिबल आसा त्या जाग्यार जर सायकलिंग लेन गव्हर्मेंटान पायलट प्रोजेक्ट म्हणून स्टार्ट केले, म्हाका दिसता चडान चड लोक सायकलिंग करपाक सुरू करतले। We have to try and see how we can improve the public transport, how we can improve the alternate ways of transportation. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता एक जर डेडिकेटेड जर सायकल लेन जर दवरली, आय थिंक इट वूड ट्रुली मेक आवर गोवा प्रोग्रेसिव्ह, कित्याक म्हाका दिसता अशी खुबशा कमी स्टेटींनी अशी तरेन गजाल आसतली। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।